बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। आई काल तुमका टायमिंग दिले बरोबर न्हू? कितें आले काल आमकां न्हू तेंच्यांनी टायमिंग दिले आमी 5 मेरेन आपणाक तुमी टायम दिया मुखार लागले पण आता 5 जावन गेले अजून आमकां कितेंच खबर येयना पण आमी आतां कितें करपाचें? कितें म्हणलें? पोलीस फोर्स लायला म्हणटा। लावनी आमी वचूं शकता ना, आमी विचारता न्हू, आमकां विचारपाक कॅपॅसिटी आसा। पुलिसांकडे बेश्टे खुर्च्यो आसा, आमच्याकडे आमचे संविधान आसा, ते घेऊन आम्ही वयतली। भारतीय संविधानाचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। बरं कितें म्हणटात पुलीस आतां कितें सांगतात कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें? अजून कितें दिवंकूच ना न्हू, ते आमी आतां भितर वचोंक जाय, ते अजून आमचे कोण एडवोकेट बी येवपाचो आहा, तो वाटेक आसा म्हणून आमी हांगा रावली न्हू, आमी आतां वयतली न्हू। आमकां काल सांगले तेणी 5 पासून आपण शोधून हाडटा म्हणून, आमी तुमकां कळयता। आता 5चो टाइम कितलो जालो? आता 5 झाले 6 झाले पण अजून फोन करूंक ना, काय ना, आमकां कांयच ना आणि आमकां खबर ना, आता फोन बीन कांयच ना करूंक तेंच्यांनी। आमी आतां येयले, आमचे आनीकूय हात येवपाचे म्हणून आमी रावल्या। आमकां भायर पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक लागून हाडले? आमकां पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक एंट्री दिवना? आमचे लॉ एंड ऑर्डर जावपा नाका म्हणून आमी हाडले। न्हू, लॉ एंड ऑर्डर करपाक आमी 2 दीस हांगासर आसले, आमी कितें वायट गजाली केल्ले? पळय आतां वायला न्ही, आतां वायला। म्हाजें एकूच सांगता, आमी तुमी रावले वयर, आमी सकयल आसा, आमी आतां अशें बघपाचें म्हणटा बरें हांव सकयल आसा आनी आमकां दारार हाडून कित्याक दवरप? हांव सकयल आतां कितें दवरप? हांव सकयल पळय प्रश्न कितें आसा? प्रश्न आहा ताका प्रश्न काय ना आमी सगळ्यात एक्शन म्हणटा ती सगळ्या सेक्शन म्हणटा ती सगळ्यांक लायला तांचे आनी तो सद्याक पळोवन भोंवता। आमी आमचे 2-3 दीन काम करता, कळ्ळें न्ही? जालें कितें? मिडियाचें पावसून जाला, मिडियाचें पावसून जाला म्हणजे तो अलर्ट जाला, कळ्ळें? आनी ताका आमी धरतलेच, पूण तुमकां टायम ना तेन्ना काल पीएन सांगलें टायम दिले मिडियाचे सांगच्या पयलीं पुलीस डिपार्टमेंटान दिले कित्याक केलें? चेडूं 7:30 पावलेले, एकान कशी कंप्लेंट घेतली सर? त्या दिसा चेडूं तुम्ही मिडियाचे धुकलू नाका, मिडिया भागू चलता नाका, पुलिसेन कितें केलें फर्स्ट ते सांगा सर। साडेसहा इन्सिडंट जालो, 7:30 ती बायल हांगा आयली चेडूं वचून फोटींग दिसता जाल्यार काय सांग कितें जालें? काय माझ्या आयली 7:30 आयली, 7:30 येयल्या उपरांत मेडिकलाक गेली, 7:30 कित्या खातीर? मेडिकल कितलो टायम लागता? 5 वरां लागता सर। मेडिकल आमच्या मेडिकल असून कितल्याक हाडलें तांकां? इमिडिएटली धाडलें ताका। मागीर कितें जालें? हाडल्या उपरांत 5 वरां कित्याक लागली? मेडिकल टीम तुकाराम दाखोवता तो तेंच्या वांगडा गेल्लो येयलो डिले जाला हांव येयला 12:30 तुमचो कन्सर्न सीआय कडे गेलो, म्हाका ड्राफ्ट करून घेवन यो, कंप्लेंट ड्राफ्ट बरोवन घेवन यो। 12:30 खंयचो एडवोकेट हय पीएसआय 12:30 म्हणटा ते बरो ना, तशें कितें प्रोविजन आसा? तशें प्रोविजन ना न्ही, जाल्यार 12:30 मेरेन तांकां कित्याक दवरले? नोंद करची बरोबर कित्याक खातीर? ना बरें न्ही, हांगाच्यान स्टार्ट जालें तें, हांगाच्यान स्टार्ट जालें, मागीर आमी दनपारां पियाक मेळ्ळे, हे सांगले आपूण तेजेर कारवाई करता आनी तो तसो करचो ना म्हणून, ते पीआयचे उतार आसा, तशें तुमी सांगूं शकता? ना आयक सर, तुमी सांगूं शकता हांवें जर एक क्रायम केला, तुमी सांगूं शकता की बाबा तुमी कामगार तसो करचो ना म्हणून सांगूं शकता? करपाना म्हणटा तो आमच्या अंडर आसा, खंय आसा?
दिसता की DYSP इन्वॉल्व आसा, PI आसा, PSI आसा, हेंका त्वरित निलंबन करपाचे. आता आम्ही पणजे वयतले. जो आपणाचेर जो हात जो आसा पळय तो सगळ्या मिडियाक ब्लेम केलेलो आसा. हांगा मिडियाचें काय ना, मिडियान हो विशय हायलायट केलो म्हणून आयज संपूर्ण गोंया मेरेन पावलो, सगळे लोक हांगासर पावले आणि हो विशय मिडिया खातीर जाले आणि मिडिया खातीर तो सेफ जालो अशें मिडियाचेर घालता टोटल चुकीचें आसा. ही सगळी फॉल्ट आसा ती पुलीस स्टेशनाची आसा, त्यांचे PSIची फॉल्ट आसा. तेंच्यांनी जर टायमली तेची एक्शन घेतली जाल्यार तो आयज एकूच भितून आसतलो आसलो. पण विषय एक असा की ह्याच प्रकरणात मिडियान सगळे एक्सपोज केले ह्याच केसीन आणि म्हणून तो केस गेलो. बाकीचे आता इतके गजाल इतके केसी घडटा, मर्डर जाता, मिडिया सांगता हांगा मर्डर जालें. हो DYSP आहा न्हू पेडणे तालुक्याचो, त्याचे ड्युटी कितें आसता म्हणजे आला तो व्हडलो इन्सिडंट जालो तो काल येवंक ना, म्हणजे आयज येयला तो आयज येयला. आणि मिडियार सगळ्या जबाबदारी मिडियार ढकलता. म्हणजे तो कामाक आसा काय कितें हें करपाक आहा? ही एक पळवाट आसा. आपणाची जबाबदारी आपण जबाबदारीन आपणाच्या फेल्युअर जालो म्हणून तुमचेर घालप. DYSPचे कितें आसता फंक्शनिंग? DYSP लॉ अँड ऑर्डर जे आसा ते मेंटेन करूंक जाय. जर PI कडे विषय हँडल जायना जाल्यार PI ते DYSP पर्यंत व्हरप. कारण DYSP तालुक्याचो हेड आयच्या दिसा तरी तिनूय पुलीस स्टेशनाक DYSP एक आसा, पूण तेणे हांगा बसप न्ही रे. आता इन्सिडंट 14 तारखेर जाला, काल आमी आख्खो दीस हांगा आसले, काल DYSP ना, आयज येयला पूण अंडर पुलीस प्रोटेक्शन, आपणाकूच प्रोटेक्शन घेवन बसला भितर तो आणि 5 लोकांक हाड म्हणटा भितर. आणि हेजो सगळे खापर जे आसा मिडियाचेर घालता तो, मिडियान सगळ्यांक केले म्हणून तो पळलो म्हणून तो पळयतलोच. धरून कोणी हाडप? तुजी इंटेलिजन्स आसा ती कमकुवत आसा काय? पोलिसांचें काम कितें एक्झॅक्ट? तेंका धरप ना, पळय, पोलीस आरोपी संशयीत आसता तेंका कोणी धरप? आता ह्यो प्रश्न हांव तुमच्या कडेन मागता की हो प्रश्न तुम्ही DYSP विचारूंक जाय की बाबा क्रायम जर जालो, कोणाचो खून जालो, कोणाचेर आनी कितें अत्याचार जालो जाल्यार धरप कोणी? मिडियान धरून दिवप का पुलिशेन धरून दिवप? हे पयलीं स्पश्ट कर मिडिया कडेन, मागीर मिडियाक सांगूनय जनतेक. मिडियान काम आपले बरें केल्लेले आसा. हे मिडियाचेर खापर घालप पळय. आयज आमची लोकशाही ही 4 स्तंभार चलता, तातूंतली मिडिया म्हणजे एक. आमी पळयला कशा रितीन मिडियाचेर आरोप जातात, पूण पुलिसा कडल्यान आरोप जावप ही एक लाजेरवाणी बाब. कारण मिडिया आणि पुलीस ही कंबायन वयता, पॅरलल वचोंक जाय तेंच्यांनी. पुलिसांन प्रोटेक्शन दिवंक जाय आणि मिडियान सत्य परिस्थिती लोकां समोर हाडूंक जाय. हे सिस्टम आसा. आता लेट जालो म्हणून आमकां आपयल्लो काल, तुमकां लेट जाला म्हणून तुशी आमी आमची चुकी जाली, आमी समोर हाडले म्हणून अशें तेजो अर्थ जालो न्ही. पण तुम्ही लोकांक जे लोकां पर्यंत पावले आणि मुख्यमंत्री सगळ्या लोकां पर्यंत पावले तशें ताका दिसता जाल्यार तेणे केसी घालप न्ही रे. तेंच्या हातीन पॅन आसा, कायदो तेंच्या हातीन आसा. कोणे कोणे आरोपींक पळोवपा खातीर हें केले पळय तेणी तेंचेर घालप. ते तेच्या कडेन अधिकार ना DYSP कडेन. ही अशी उत्तरां केन्ना येता जेन्ना मनीस खंयच्या तरी ना, जेन्ना मनीस खंय तरी कॉन्स्पिरसीन आसा, त्या मनशाक प्रोटेक्ट करच्या खातीर कितेंय उतरां भायर येतात. आणि ही सत्य परिस्थिती आसा. कारण हेजो उलयता DYSP म्हटलो तो आमच्या अंडर आसा म्हणून. आता हेजो अर्थ प्रश्न कोणचो आहलो? आरोपीचो आहलो. ते PSIचो नासलो प्रश्न. PI सांगता तो तसो करचो ना. ह्या प्रश्नाचेर तूं कितें सांगता DYSP? तो आमच्या अंडर आहलो म्हणून PIन थंय सांगले. शब्दबाजी करूं नाका आमच्या कडेन. आमच्या कानान वचपाचें काम करूं नाका. आमचे कान बरे आसा, आमची विवेक बुद्धी बरी आसा आणि आमकां ज्या मार्गान बाबासाहेबान आमकां दिला तो मार्ग आमी व्यवस्थित पाळटा आणि ते मार्गान वयता. सो आमच्या कडेन दगाबाजी करपाची ना, आमच्या कडेन शब्दबाजी करपाची ना, आमकां सगळी खबर आसा.